नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। मुख्य सचिवाचे फुडारपणाखाला केंद्रीय उच्चाधिकार समितीची फेररचणूक। मीन येरादारी धरून मायनिंगातले प्रत्येक गजालीचेर समितीची नजर। बेकायदेशीर मायनिंगाचेर कारवायचे समितीक अधिकार। रणजीत तुयेकारान म्हापशा केलो तिसरो हल्लो, मात अजूनही पुलिसांचे हाताक लागना। शेळपेचे दोंगरार तुयेकाराच्यो तरणाट्याचेर हल्लो करून फुज्यो। लोकांची दीस रात भोंवडी चालूच। मुख्यमंत्री पर्रीकार बहुजन समाजाचे फुडाऱ्या आड फटीच्यो कागाळी करून बारीक लोकांक काबार करूंक सोदता। आदलो प्रोवेदोरिया मंत्री बाबू आजगावकराचो आरोप। फोण्या उपरांत मडगांवाय शिगम्याची केस्तावा। गिरीश सोडणकार म्हणटा 25 वर्सां जाली मडगांवचो शिगमोत्सव तांचो। दामू नायक कमिटी करता तयारी। पालिकेची अजून कोणाकूच मान्यताय ना। आणि एस बँक जीपीएल 2020 सर्तीन साळगावकर स्पोर्ट्स क्लब आणि एनआरबी जीएसए स्टार्स पावले सेमीफायनलीन। कोलंबो वॉरियर्स पडले भायर शेनवारा सेमीफायनली। खबरो विस्तारान। गोय सरकारान मुख्य सचिवाचे फुडारपणाखाला केंद्रीय उच्चाधिकार समितीची फेररचणूक केल्या। 16 वांगड्यांचे हे समितीक मायनिंगातले प्रत्येक गजालीचेर नजर दवरून कारवाय करपाचो अधिकार दिला। बेकायदेशीर मायनिंगाचेर समिती कारवाय करपाक शकता। खणीवेल्यान बंदरा मेरेन बार्जी आणि ट्रकांतल्यान जावपी मीन येरादारीचेर समिती नजर दवरतली। केंद्रीय खण मंत्रालयाचे निर्देशावेल्यान ही समिती घडयल्या। पहिली समिती फाटल्या सरकारान घडयल्ली, मात तिची एकूय बसका जावंक पावली ना। उच्चाधिकार समितीक अधिकार अशे आसतले। मायनिंगाचेर समिती दवरतली कडक नजर। वेवसायिक कर, मायनिंग रॉयल्टी, येरादारी, येणावळ तपासप। राज्य आणि केंद्रामदी योग्य समन्वय। संबंधित खात्याकडच्यान ना हरकत प्रमाणपत्र, रान खात्याची मान्यताय, पर्यावरण मान्यताय मेळोवंक आदार करप। खण प्रकल्पाविशीं पुराय माहिती तयार करप। बेकायदेशीर मायनिंगा आड समितीक कारवाय करपाचे अधिकार। खणीचेर दुबाव आसा जाल्यार कमिटी खणीची तपासणी करपाक शकता। मान्यताये बगर चलपी खणीचेर कारवाय करपाक शकता। खणीच्यो शिमो थारावप। खण ते बंदरा मेरेन मिनाचे येरादारीचेर कडक नजर दवरप। उच्चाधिकार समितीचे वांगडी मुख्य रानपाल, खण ब्युरो बेंगळूर, उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी, खण संचालक, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो वांगडी सचिव, उदका स्त्रोत खात्याचो मुखेल अभियंतो, उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक, खण मंत्रालयाचो सचिव, शिपिंग मंत्रालयाचो सचिव, पश्चिम रेल्वे आनी हेर प्रतिनिधी। रिपोर्टर महेश गाडी, प्रुडंटा खातीर। रणजीत तुयेकारान म्हापशात तिसरो हल्लो केलो, मात अजूनही तो पुलिसांच्या हाताक लागना। बिरेस्तार राती आपल्याचेर तुयेकारान शेळपे धुळेरातले दोंगरार हल्लो केलो असो दावो थंयच्या एका तरणाट्यान केला। 4 दिसां फाटीं रंजितान कामुर्ले शाळेन वतले एके ल्हान चलयेक सुरो मारिल्लो। रणजीत शेळपेच्या दोंगरार आसा म्हूण खबर मेळिल्ल्यान धुळेरातले कांय तरणाटे बिरेस्तारा राती ताका सोदूंक गेल्ले। तेन्ना रणजितान हे कर्म केले। जखमी तरणाट्याचेर म्हापशेच्या हॉस्पिटलान उपचार केले। रेखा खरात ह्या साखळेच्या चलयेचो खून करून फरारी जाल्ल्या रणजीत तुयेकार ह्या तरणाट्याक पुलीस आनी कामुर्ले वाठारांतले लोक फाटले कांय दीस सोदतात। रणजीत शेळप्यांत धुळेर वाठारांतल्या रानांत आसा अशी माहिती मेळिल्ल्यान ताका सोदपाक कांय तरणाटे शेळपे रानांत गेल्ले। रणजितान आपणाचेर हल्लो केल्लो अशें एका तरणाट्यान सांगलें। हांव शेळप्यान आसलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की तो दोंगरार आमच्या रानांत तो आहा म्हणून आमी थोडे ह्या वाटेन गेले, म्हणल्यार रानांत धांवले। लोकेशन दिसना फुडें हांव त्या वाटेन धांवलो। त्या वाटेन धांवना फुडें हांव पयलीं पावना फुडें म्हाजे तेणी वार केलो। वार करना फुडें म्हाज्या फाटल्यान एक 4-5 जाण मनीस येयले। तेणी म्हाका मागीर डायरेक्ट म्हणजे पुलिसांक फोन केलो आनी कळयलें की म्हाका वार केला म्हणून। हांव मागीर ते लोकेशनाचेर येयलो। तर तेणी कितें तरी म्हणजे लोखणाचें कितें तरी आहलें तेजे कडेन,
तो एक कोयतो आसूं शकता नाल्यार कितें तरी एक पाळ कोयतो सुरी जावं कितें तरी आसूं शकता. म्हाजे कडेन आतां तेणी म्हाज्या पांयार तेणी वार केला. थळाव्यांक रणजीत तुयेंकार शुक्रारा सकाळीं दिसलो म्हणपाचें सडये शिवोलेचो सरपंच निलेश वांयगणकार सांगता. आयज तेका होतो सकाळी तेणी आमी ते आमचे हांगले ज्ञानेश्वर म्हणटा तेणी पयलो तांकां वयर काजू काडटना आनी तेणी बोब घातली 10:30 सुमार आनी तेंच्यांनी घरा कडेन फोन मारलो आपणाच्या चेड्याक आनी चेडो आमगेर म्हाका येयलो हांगा सांगपाक हा म्हणलो तो वयर ते येयला तो कोण तो. मागीर आमी ते हांवें हांकां पुलिशेक फोन मारलो. पुलीस कितलो येत जायना. इकडल्यान सगळे थंय पावले आमी शेळीन हांगा सडयांसून शेळीन पावले. तिकडल्यान मागीर पुलीस आसले 25-20-30 एक जाण तरी अंजुनचे पुलीस आसले तिकडले. थंय खंयसरूच ना तो. तेणी काळे तकले घेवन घातला स्कार्फ बांदला काळो पोटाक एक तेजो काळो कुडको आहा आनी फूल बॉयलर आनी एक हातीन लांब कुराड आनी तेजे कडेन कांय ना दुसरें. स्टुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी श्यामसुंदर फट्टे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार बहुजन समाजाचे फुडाऱ्या आड फटीच्यो कागाळी घालून बारीक लोकांक काबार करूंक सोदता असो आरोप आदलो प्रोविदोरिया मंत्री बाबू आजगांवकारान केला. दुसरे वटेन तुयेची जमीन NA जायनासतनाच प्लॉट करून विकिल्ल्यान GSIDCचे थंयचे सगळे वेव्हार बेकायदेशीर थारतात अशी कागाळ काँग्रेसीचो म्हणयारो सुदीप तामणकारान दक्षता खात्यांकडे केल्या. आदलो प्रोविदोरिया मंत्री बाबू आजगांवकारा आड गोंय सरकारान हालींच एक कागाळ केल्या. प्रोविदोरियाची जमीन भलत्याच मनशाच्या नांवार केल्ल्याचो आरोप ह्या कागाळीन केला. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार बारीक लोकांक काबार करूंक सोदता असो आरोप बाबून केला. आज ताणें केस घातली. हांव तेजें पयलीं सुवात तेजें वेलकम करता. कितें सत्य परिस्थिती आहा ती लोकां मुखार येतलीच. पण फायल पेंडींग दवरप आनी फायल पेंडींग उरप हो गुन्हो काय म्हणून तें म्हाका खबर ना. कितल्याशा मिनिस्टरा कडेन फायल आसतली तो गव्हर्मेंट प्रोसेस करतलो. फुडलें गव्हर्मेंट जाता तेणें फुडें व्हरपाचें. फायल गायब तर जावं ना. फायल आसा बहुजन समाजाचेर STचेर OBCचेर केस घालपाचें चालू जालें. व्हडलो लोक अजून कोणूच तेजेर केस घालूं ना. कोणाचेरूच. हर एक बारीक लोकांची तोंडां बंद करपाक सोदपाक लागला. हर एक बारीक लोकांक दांडपाक सोदपाक लागलो आसा. म्हणजे बहुजन समाज उलोवंक शकना. बहुजन समाज आपले कान दाखवूंक शकना. असेंब्ली भितर उलोवंक शकना. सगळ्यांनी स्टॉप करून आपूण एक वन मॅन शो. काँग्रेस म्हणयारो सुदीप तामणकारान GIDC प्लॉट प्रकरणान दक्षता खात्यान शुक्रारा आनीक एक कागाळ केली. IDCन तुये गांवांत जे प्लॉट केल्यात ती जमीन आजून NA जावंक ना. ह्या प्रकाराची चवकशी करची अशी मागणी सुदीपान केल्या. की ह्या प्लॉट अलॉटमेंट पळय जाला त्या प्लॉट अलॉटमेंटाची इमिजिएटली चवकशी करची म्हणून FIR रजिस्टर करून विदीन 24 hours. कारण कितें आहा आयच्या डेटीन ते पळय ते काल पळय 4 बोडका पळय बसयल्लेले हाडून पळय तांकां चॅलेंज दिता. हेंच्यांनी सांगुनी की नॉन एग्रीकल्चरल लँड म्हणून एप्रुवल दिला जाल्यार अजून जे पळय प्लॉट अलॉट जाल्या पळय त्या लँडाक नॉन एप्रुवल लँड म्हणून अजून परमिशन दिवंक ना. फॉरेस्टान NOC दिवंक ना. सनद दिवंक ना अजून पर्यंत. आनी फायल टावन एंड प्लॅनिंगा कडेन पळय जेन्ना धाडल्या पळय तेन्ना टावन एंड प्लॅनिंगान रिमार्क मारून धाडल्या की सगळी परमिशनां घेया आनी परती फायल घेवन या म्हणून हांगासर एप्रुवलाक. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.